ह्या वेळार म्हज्या भावंडो एक धाकटीच आमी देवाच्या उतरावर आमी पळयतले आयच्या दिसाक आनी आमी पळयता आयच्या दिसाक आमी पळयतले वेर आर यू गोईंग तूं खंय वयता आनी ह्या संवसारान म्हज्या भावंडो साबार जाण सांगतले आपूण हिंगा वयता थिंगा वयता पणजे वयता वास्को वयता ओ आनी खंय वयता खंयच्या कामाक वयतात खंय तरी कोण तरी वयता केन्ना तरी म्हणजे खंयचे कोणें वयता ताका गॅरंटी आसा हांव अमक्या कामाक वयता अमक्या जाग्यार वयता खंय तरी वयता तेच बरें म्हज्या भावंडो हांवूय आयच्या दिसाक तुमच्या लागीं कशें विचारता म्हज्या भावंडो तूं खंय वयता णव संवसारली खबर मरण कोन्न तूं खंय वयता आयज तूं मरो जाल्यार तूं खंय वयतलो खंयचे कोण वयतलो ही तुका खात्री आसा ही तुका गॅरंटी आसा आनी जर तर म्हज्या भावंडो ही खात्री ना गॅरंटी ना जाल्यार आयच्या दिसाक आमी पळयतले जेजू कितें सांगता पळय तें म्हज्या भावंडो आनी जेन्ना जेजू म्हज्या भावंडो जॉन चॅप्टर गॉस्पल 12 जॉनाचे वर्तमान चॅप्टर 12 आनी वर्स 35 जेजू जुईसांक सांगता म्हज्या भावंडो आनी जेजून ताका म्हणलें आनीक इल्लो वेळ तुमचे सगळें उजवाड आसा उजवाड आसतना चलत रावात ना तर तुमी काळोखाक सांपडटले काळोखाक चलतात ती आपूण खंय वेता ती नकलो आनी जेजू कितें सांगता काळोखान चलता त्या मनशाक आपणाची इटर्निटी खबर ना कित्याक तो काळोखान चलता देखून काळोखान चलता त्या मनशाक खबर ना आपूण खंय पावतलो खंयचे कोण वयतलो तो मरण करून तेजें कितें जातलें तें ताका मातपणी क्लू ना पूण संवसारले वस्तू ते कोण विचार जाल्यार ताका जायती म्हायती आसा हिंगा वयता थिंगा वयता पूण मरण करून तूं खंय वयता खंयचे कोण वयता ही ताका गॅरंटी आसना कित्याक तो काळोखान चलता आनी जेजू म्हणटा ही सायन जावन आसा ताका खबर ना कित्याक तो काळोखान चलता काळोखान जियेता आनी ताका लागून म्हज्या भावंडो आमी पळयता एक घडणी आसा जेजू एका आरेकाराक बरो कोत्ता म्हज्या भावंडो आनी जॉन चॅप्टर 5 एक स्टोरी आसा जेजू हिंगा एका मनशाक बरो कोत्ता आनी जेजू ह्या जाग्यार येता म्हज्या भावंडो एक पूल आसलो आनी थिंगा साबार तरेचो लोक आसलो लायक अ हॉस्पिटलान लोक आसा तेच परी हिंगा साबार तरेचो लोक आसलो हिंगा हाडून दवरतालो आनी ते रावताले म्हणटा उदक हालता तेन्ना कित्याक ते सोत मानताले आज येवन त्या पुलान न्हाता उदक हालयता आनी कोण पळय पयलो देंवता ह्या उदकान तो कसलेय पिडेंतलो बरो जाता म्हणून आनी कितें म्हणटा जायतो लोक असलो म्हणटा ब्लायंड हर्ट विथर्ड वेटिंग दॅट मुवींग ऑफ द वॉटर आनी अशें जालें म्हणटा फॉर they see this angel went down एक आंज देंवता म्हूण आनी उदक हालयता म्हूण ते सगळे रावताले आयज म्हजो टर्न हाले म्हजो टर्न कोण पळय पयलो भितर सरता त्या उदकान कसलेय डिजीज वॉट एवर द डिजीज दे हॅड बायबल सांगता तितले बरे जाताले म्हूण अशें ते रावताले आनी उपरांत वर्स 5 जेजू थिंगा येता म्हज्या भावंडो लायक हॉस्पिटलान डॉक्टर येता पेशंटाक पळोवंक तेच परी जेजू त्या जाग्यार येता एंड सर्टन मॅन वॉज दे एक मनीस आसलो म्हणटा वीच हॅड द इन्फिनिटी 38 years 30 वर्सां 30 वर्सां म्हज्या भावंडो बायबल सांगता ताका हें दुयेंस आसलें कितली 38 आनी जेजून ताका पळयलो म्हणटा असल्या जाग्यार तो आसलो देखून लॉंग टायम इन दॅट केस ही सेड अंटू हिम विल दाव बी मेड होल आनी जेजून ताका म्हणलें तुका बरो जावपाक जाय पळयलो म्हज्या भावंडो हो मनीस हेल्पलेस जावन आसा कोणें ताका विचारूंक ना हे भाशेन कशें
कित्याक थिंगा सबाल लोक आपणपणाची चिंतालो, आपणपणाक बरो जावपाक तेजे म्हाका पडलें ना. आनी हें जावन आसा संवसारची गोत आयज म्हज्या बाबडो कोणाचें पडलें ना. हांव म्हाकाच दादूश कोत्ता, हांव म्हाकाच जेयता, हांव म्हाकाच काम कोत्ता, हांव म्हजीच खबर जेता, हे भाशेन ही सिस्टम जावन आसा आयज म्हज्या बाबडो. आनी हिंगाय तसलो लोक आसलो आपणपणाचें पळयता तसलो. आनी ह्या मनशाची गोत जावन आसा 30 आनी 8 वर्सां त्या जाग्यार आसलो पडलेलो. तो कितें खातालो, कितें जेयतालो, कसो तो जिवीत जातालो हाली देव जाणा म्हज्या बाबडो. आनी जेज ताका एक क्वेश्चन विचारता, तुका बरो जावपाक जाय. आनी एक क्वेश्चन म्हज्या बाबडो एक अमेझींग क्वेश्चन जावन आसा. कित्याक हांव पळयता ह्या जाग्यार हांव जेवून आसलो, उदक आलोवन आसलें, आनी तो म्हणटा जेजू ताका म्हणटा तूं बरो जावपाक जाय. लिसन म्हज्या बाबडो. आनी जेजून तो सांगता, कितें सांगता, तो जेजू ताका विचारता तूं बरो जावपाक जाय, वोस 7 तुमकां मेवतलें. ताणें जेजूक जाप दिली, सायबा हें उदक घालता तेन्ना म्हाका तोल्यान घालूंक म्हजो कोण ना. आनी हांव येता म्हणसर दुसरो कोण येता, दुसरो येवन ताका तोळ्यान घालता. पूण हांव पावता म्हणल्यार आनी कोण देंवता आनी तो बरो जाता. पूण हांव हिंगाच उरलेलो आसा, 30 आनी 8 वर्सां जालीं सुमया. आनी जेजून ताका म्हज्या बाबडो जबाब दिलो, रायज, टेक अप दाय बेड अँड वॉक. उठ, तुजे हातून घे आनी चल. आनी बायबल सांगता म्हज्या बाबडो इमिजिएटली म्हणजे न्हू तेजे हिलींग कितें जावन आसा, देर सडनली म्हणटा तो मनीस उठलो, मेड होल अँड टूक अप हीज बेड अँड वॉक. अँड इट वॉज द सबात डे. बायबल सांगता पळयलो म्हज्या बाबडो. जेजून हाली एकूच उतर उलयलें. तो घोडे चिंतालो जाय जेजू आपणाक उदकान देंवयता काय म्हणून, अशें चिंता आसतलो. ओ कोण चिंता आसतलो सबार तरेचे. जेजू ताका उदकान देंवयतलो, उदकान देंवपाक येयलेलो आसा. कित्याक दुसरो लोक हेल्प करतालो, आपणपणच्या फ्रेंडांक ओ सोयऱ्यांक हेल्प करतालो ताका उदकान देंवपाक. तेवूय घोडे सजमले आसतले जेजू हो ह्या मनशाक हेल्प करूंक येयलेलो आसा उदकान देंवपाक. पूण जेजूचें एकूच उतर म्हज्या बाबडो, ताची पिडा बरी जाली, ताका उदकान देंवपाची गरज ना म्हज्या बाबडो. आनी हिंगा आमकां कितें दाखयता, जेजूच्या उतरांक जिवीत आसा, जेजूच्या उतरांक पावर आसा. जेजू जावन आसा देव, जो जेनेसीस बुकाचेर देव उलयतालो, लेट देर बी लायट, थिंगा उजवाड जावं दी, आनी थिंगा उजवाड जालो. लेट देर बी स्टार्स, सन अँड मून, नोखेत्रां जावं दी, चंद्रीम जावं दी, आनी थिंगा चंद्रीम आनी नोखेत्रां जाली. होच तो देव जेनेसीस बुकाचेर उलयतालो. तो देव मनशाच्या रुपान येवन ह्या मनशा कडेन उलयता म्हज्या बाबडो. पळयलो म्हज्या बाबडो, खंयच्याच मनशाक पावर ना जिवीत दिवपाक वो बरो करपाक, आनी ताका देवान पदवी दिल्या बगोर. आनी ताका लागून म्हज्या बाबडो जेजू हिंगा डायरेक्ट उलयता. आनी जीजस सेड, हांव तुका सांगता उठ. जेजून ताका ऑथॉरिटी दिली उठपाक, आनी तो बरो जालो. आनी लिसन म्हज्या बाबडो कितें म्हणलेलें आसा तें. उपरांत तो मंदिरान येयलो म्हज्या बाबडो देवाक घोडे आर्गां दिवपाक. एंड आफ्टरवर्ड जीजस फायंड हिम इन द टेंपल. आनी पोत्तून तो जेजूक मेवलो म्हणटा. आनी लिसन म्हज्या बाबडो जेजून ताका कितें म्हणलें तें. एंड जीजस सेड अनटू हिम, बिहोल्ड, thou art made whole, sin no more. पातो कोण नाका आतां. हांव पळयता हेजी पिडा जावन आसा ताच्या पातकांक लागून येयलेली आसली. आनी ताका लागून हांव पळयता सबार पातकांक लागून ह्या संवसारान पिडा येयलेली आसा, दुयेंस येयलेली आसा, सिकनस येयलेली आसा. नॉट ऑल. थोडी आमच्या जिवितान सिकनस येयलेली आसा आमकां शिंगपाक, देवाचो मोग करपाक. थोडी जावन आसा आमच्या जिवितान डिसिप्लीन जावन आसा. थोडी सिकनस येयलेली जावन आसा आदांच्या पातकाक लागून. सबार हर तरेन ह्या संवसारान सिकनस येयलेली आसा. पूण ह्या मनशाची सिकनस जेजू सांगता तुज्या पातकांक लागून. आनी ताणें जेजून ताका म्हणलां पातक तूं करिनाका, सीन नो मोर. ताणें सांगून म्हज्या बाबडो जेजून, पोत्तून जिवीत तूं जिये मेळेपणाचें, आदलें जिवीत तूं पोत्तून जिये. नो, जेजू हिंगा कमांड दिता, कितें दिता, thou art made whole, तूं बरो जाला, sin no more, lest a worse thing come unto thee. पुढे जेजू सांगता तूं बरो जालो आसा. आनी कितें म्हणटा,
पातो कोण नाका, पातकांनी जिवीत जिये नाका, आदलें जिवीत सोडून दी, रिपेंट जा. जर तर तूं रिपेंट जायना जाल्यार हें कुडीचें दुयेंस कितेंच न्हय, पूण हेज्यानी वर्स तुज्या जिवितान येतलें म्हज्या भाव बंधू. जेजू ताका सांगता हेज्यानी वर्स तुज्या जिवितान घडटलें. आनी तें वर्स कितें जावन आसा? वॉट इज द वर्स? वर्स जावन आसा हें म्हज्या भाव बंधू. जेजू ताका सांगता पातो कोण नाका, अदरवायज कितें जातलें? ए वर्स थिंग कम अनटू दी. आनी वर्स कितें जावन आसा? कुडीचें म्हज्या भाव बंधू आरेचें दुयेंस हें वर्स न्हय. एक कॅन्सर पासून जाल्यार तो वर्स न्हय. तूं आत पासून मोडो जाल्यार तें वर्स न्हय. कसलें दुयेंस पासून जावं जाल्यार वो हार्ट अटॅक पासून येवं जाल्यार तें वर्स न्हय. वर्स जावन आसा म्हज्या भाव बंधू खबर आसा कितें तें? वॉट इज द वर्स? आनी वर्स जावन आसा म्हज्या भाव बंधू हें कितें? हेल. जेजू म्हणटा हें कुडीचें दुयेंस तुका येयलां तुज्या पातकाक लागून आनी तूं पातकांचें जिवीत जिये नाका. जरी तर तूं पातकांचें जिवीत जिया जाल्यार कितें जातलें? तुज्या जिवितान मरण, आनी मरण येवन तुका इटर्नल पनिशमेंट, इटर्नल हेल हें जावन आसा वर्स्ट म्हज्या भाव बंधू. जेजू ताका सांगता. आनी ताका लागून आमी पळयता म्हजे भाव बंधू कुडीचें मरण आमी सगळे मरतले, पूण वर्स कितें जावन आसा? वर्स जावन आसा जेजू सांगता हेल. आनी ताका लागून जेजू सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:29 त्या जाग्यार, आनी तेच्यान पयलो जेजू सांगता म्हज्या भाव बंधू पातकांची खबर. आनी जेजू हिंगा शिडकावणी दिता म्हज्या भाव बंधू दर एका मनशाक. हेल जावन आसा वर्स प्लेस म्हज्या भाव बंधू. आनी जेजू हिंगा सांगता प्रोद्वार कोण नाका अशें सांगलेलें आसा, पूण हांव तुमकां सांगता जर कोण हुंचे वस्तुरेचेर दोळो लायता ताणें प्रोद्वार केलो आपल्या काळजांतान. जेजू तांकां वॉर्निंग दिता हुंच्या चेडवाची तुवें लास्ट केली, आस केली, पोनाकरी पळयता. जेजू म्हणटा तुवें प्रोद्वार केलो त्या बायले सवें वा चेडवा सवें. आनी ताका लागून जेजू कितें म्हणटा? इफ दाय रायट हँड ऑफेंड दी, तुजो दोळो तो तुका पातकान घालता, काड, कोंचावन काड. फॉर इट profit for thee that one of thy members shall perish, and not that thy whole body should be cast into hell. पळयला म्हजे भाव बंधू, जेजू म्हणटा एक दोन नासले जाल्यार अदीक बरें, पूण तुजी आख्खीच कूड हेलान उडोवच्या परोस. आनी जेजू सांगता म्हजे भाव बंधू हेल इज अ वर्स्ट प्लेस जावन आसा म्हजे भाव बंधू. आनी कित्याक एक दीस म्हजे भाव बंधू दर एक मुनिसिपान मरपाक जाय. दर एका मनशान मरपाक जाय, कित्याक वेजीस ऑफ sin इज डेथ म्हणलेलें आसा. आनी हांव पळयता तीन भाशेचें मरण आसा म्हजे भाव बंधू. एक स्पिरिच्युअल डेथ, एक फिजिकल डेथ, आनी तिसरें जावन आसा म्हजे भाव बंधू इटर्नल डेथ. आनी एक दीस म्हजे भाव बंधू दर एका मनशाक मरून देवाच्या मुखार उबो रावपाक जाय, अकाउंट दिवपाक तूं कसलें जिवीत जियेलां तें. आनी जर तर तुका खबर ना आयज मरो जाल्यार हूं वयतलो तो, हुंचिया इटर्निटीक वयतलो तो. माय फ्रेंड टुडे यू हॅव टू प्रिपेर माय फ्रेंड बिफोर यू डाय. ज्या वेळार तूं मरता तुजी गिरेस्तकाय, तुजे लागीं कितें आसा तें, तुजें नांव, तुजी प्रॉपर्टी, कितलें व्हडलो तूं जावं, हें उपेगाचें न्हय म्हज्या भाव बंधू, युजलेस. तुजें देवासांव तूं कितें करता तें सगळें युजलेस जावन आसा ज्या दिसा तुजो सोल कुडींतलो भायर सरोन येता त्या दीस. लिसन म्हज्या भाव बंधू. आनी हांव आयच्या दिसाक सांगता म्हजे भाव बंधू हेल जावन आसा रियल प्लेस. मनीस त्या जाग्यार मरोंक कोत्ता पूण मरना, मरोंक कोत्ता पूण ताच्या लागीं घडना म्हजे भाव बंधू. असलो हेल जावन आसा, असलें हेल जावन आसा म्हजे भाव बंधू. आनी आमी पळयता रीच मॅन मेलो तेन्ना ही इज इन हेल लिफ्ट अप हीज आयज. पळयला म्हजे भाव बंधू ओ रीच मॅन केन्ना प्रिपेर जावना, ताका क्लू पासून आपूण मर जाल्यार हूं वयतलो तो. आनी देर फ्रेंड ताच्या जिवितान मरण येयलें आनी मरणान ताका म्हज्या भाव बंधू कूड सांडून ताका स्ट्रेट हेलान येलो. आनी त्या जाग्यार ताणें पळयलें आपूण टॉर्मेंट जाता म्हूण. आपूण इब्राहिमाक पळयता, लाजरसाक पळयता, पूण आपूण एकसूर आसा. आनी ताणें म्हज्या भाव बंधू बोबाट मारली, फादर इब्राहिम हॅव मर्सी ऑन मी, send Lazarus that he may dip the tip of his finger
in water and cool my tongue. I am tormented in this flame. पडला म्हजे बाबंदो, ओ रिच मॅन ताका कळलें हेल रियल म्हणून, आनी त्या जाग्यार म्हजे बाबंदो तो वर्स्ट प्लेसीर पावलो. जी वर्स्ट प्लेस तो मरोंक कोता पूण मरोना. उजो ताका लागलो आसा पूण तो पालवो ना. रात आनी दीस ताका सुसेगना. आनी ह्या वेळार म्हजे बाबंदो तो 9 वस्तू शिकलो म्हजे बाबंदो हेलान वचोन. 9 वस्तू. पयलें ताका कळलें म्हजे बाबंदो हेल इज अ रियल प्लेस म्हणून सो टेरिबल. हें हेल जावन आसा रियल प्लेस. जायत गुळे तेणें संवसारान म्हणलें आसलें हेल आनी खुंयचें आसा. हावया जिवया पिवया मोज मारयात कित्याक तो सदांच पाटयांचें जिवीत जियेतालो. सोरो पिवपाचें जिवीत पाटयो. आनी ताका मरण म्हूण कळलें हेल म्हणटा तें रियल. दुसरें ताका कळलें म्हजे बाबंदो हेल जावन आसा सेपरेट प्लेस. हिंगा फॅमिली ना, फ्रेंड ना, मुजगा ना, कांयच ना. हाली एक्सुरेट प्लेस जावन आसा इटर्निटी. तिसरें ताका कळलें म्हजे बाबंदो हेल इज अ प्लेस जावन आसा रडपाची 5 मिनटां पासून 2 मिनटां पासून 1 मिनीट पासून रेस्ट ना ह्या जाग्यार. हाली लोक रडटा बोबाड मार मिलियनाचो वर्सां आनी मिलियनाचो लोक जावन आसा ह्या जाग्यार रडटा, विपिंग कोत्ता. आनी चवथें ताका कळलें म्हजे बाबंदो हेलान कॉन्शियन्स आसा कित्याक ताका उजो लागतालो तेज्या सोलाक. तो ताका फील जातालो आय एम टॉर्मेंटेड इन दीस फ्लेम. आनी पांचें ताका कळलें म्हजे बाबंदो हेल जावन आसा फिक्स प्लेस. पगट्री ना, मिसां ना, कोण कोणाक मेवना. कितली मिसां पासून दिव जाल्यार युजलेस जावन आसा. एक पाड मनीस हेलान गेलोलो. ताका कळलें मरण कोण दुसरो चान्स ना म्हणून. 5-6 ताका कळलें म्हजे बाबंदो इन हेलान देव कोणाकूच आन्सर कोन्ना वो कोणाची मागणी ह्या जाग्यार पावना म्हणून. आनी 7 ताका कळलें म्हजे बाबंदो हेलान कोणाकूच होप ना आनी देव कोणाकूच सेकंड चान्स ना दिना, कम्फर्ट दिना, फॉरगिवनेस दिना, कोणाक मस्ती दिना म्हणून. आनी 8 ताका कळलें म्हजे बाबंदो सगल्यांनी कोणूय तो जावं ज्यूइश जेंटायल कोण सबात पडटा, मिसां कोत्ता, तेच कोत्ता, कोण एनॉटेड पास्टर ओ प्रिचर कोणूय तो जावं दर एका मनशांनी रिपेंट जावन चवकशी करूंक जाय आपूण साल्वार जालो ना. तो दर एका मनशांनी रिपेंट जावपाक जाय. आनी ताका न्हय कळलें म्हज्या बाबंदो दर एका मनशांनी साल्वा जाता जाल्यार बायबल म्हणटा तो आसपाक जाय. रिपेंट जावपाक जाय, आसपाक जाय, बिलीव करपाक जाय, सत मानपाक जाय. आनी हो मनीस म्हजो बाबंदो रिच मॅन जो मरोंक कोत्ता पूण मरना. 2000 वर्सां आदी तो मरोंक कोत्तालो. तो आजून पासून आयज हे वेळार हेलान तो बोबाड मारता म्हजो बाबंदो. Abraham, Father, have mercy on me. Send Lazarus that help me cool my tongue. I'm tormented in this flame. आनी आमी पळयता म्हज्या बाबंदो जेजू सांगता त्या मनशाक पातक कोन्न नाका. अदरवायज वर्स्ट थिंग विल कम. वर्स्ट कितें जावन आसा हेल जावन आसा इटर्नल परमनंट म्हज्या बाबंदो. लिसन 3-4 रिजनाक लागून म्हज्या बाबंदो दर एक मनीस आयज हेलान भितर सरता आनी हेलान वयतलो. जर तर तो बायबल सांगता तेणें करूं ना जाल्यार तूं कितलो रिलिजियस जावं, कितलो बेस्ट मनीस जावं, कितलें तूं देवासांव कोत्ता जावं, हें तुका केन्ना साल्वार करूंक शकना आनी स्वर्गार व्हरूंक शकना म्हज्या बाबंदो. एक जावन आसा म्हज्या बाबंदो मनशाची प्रायड जावन आसा. मनशाचें असलें एक डेंजर पातक जावन आसा. मनशाक तें हंबल कोन्ना. तो रॉंग पासून आसा जाल्यार तो करेक्ट जावपाक शकना. ताका कोणें सांगत जाल्यार पासून तो कान बेरे कोत्ता, इन्ने आयकोता वो ताका राग येता. ही जावन आसा मनशाची प्रायड. आनी लिसन बायबलाचेर हांव पळयता अपोस्टल पॉल ग्रेट इवेंजलिस्ट जावन आसा, पास्टर जावन आसा, ओ प्रिचर जावन आसा, ओ अपोस्टल जावन आसा. ही वॉज प्रिचिंग टू द पीपल. आनी 7 जाणांक तो प्रीच करतना म्हज्या बाबंदो सम बिलीव थिंग्स वीच वे स्पोकन अँड सम बिलीव नॉट. थोड्यांनी सत मानलें म्हणटा म्हज्या बाबंदो आनी थोड्यांनी सत मानूं ना. पॉल कितें सांगता पळय तें पळयलां. थोड्यांनी हंबल जाले आनी थोड्यांनी कितें जालें, थोडे प्रायड जाले.
आनी थोड्यांनी स्वत मानून देखून पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें पॉल हो लोक आनी साल्वा जावपाक शकना कित्याक तांच्या प्रायडीक लागून ताका तूं हें उतर कोट कर आयसाया प्रोफेटाची. आनी पॉल तें कोट कोत्ता एंड वेन दे एग्री नॉट अमंग देमसेल्फ दे डिपार्ट आफ्टर दॅट पॉल हॅड स्पोकन वन वर्ड. पॉलान जेन्ना उलयलें ताका राग येयलो म्हज्या बाब म्हणटा ताका लायक जावना स्वत लायक जायना. आनी तेच परी आयज लोकांक स्वत लायक जायना कित्याक कित्याक स्वत जावन आसा उकटें कोत्ता म्हज्या बाब म्हणटा मनशाचे भितरले गूट पातकां लिपलेलें आसा पळय तें. आनी पॉल कोट आयसाया well spoke by the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers कितें saying go unto these people and say hearing ye shall hear and not shall understand and seeing ye shall see and not perceive. For the hearts of these people are wax gross and their ear are dull of hearing and their eyes they have closed lest they should be see their eyes and hear their ear and understood with their heart and should converted and I should heal them. पळयला म्हजे बाबंदो पवित्र आत्म्यान ताका सोडून दिली कितें दोळे ताचे बंद केले काळजां ताची निबर केली जेन्ना ताणें गॉस्पल ताणें रिजेक्ट केलो ताच्या प्रायडीक लागून. पळयला म्हजे बाबंदो पवित्र आत्म्यान सांगलें पॉल ती आनी साल्वा जावपाक शकना ना ती आनी साल्वा जावपाक शकना कित्याक हे वेळार हांव तांकां सोडून दितां. आनी पॉल जेन्ना उलयता आयसाया प्रोफेटा वरवीं लोकांचे जजमेंट म्हज्या बाबंदो आयसाया प्रोफेट जेन्ना उलयता तेन्ना आनी जेजू हें उलयता लिसन म्हज्या बाबंदो लिसन म्हज्या बाबंदो बिकॉज आय हॅव कॉल्ड यू एंड यू रिफ्यूज आय हॅव स्ट्रेच अप माय हँड एंड नो मॅन रिकॉर्डेड बट यू हॅव सेट at not all my counsel. I will none and will none of my reproof. I also laugh at your calamity. I will mock when your fear come. When your fear come at desolation and your destruction come as a whirlwind. And when distress and agonies come upon you, then ye shall call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hate knowledge and did not choose the fear of the Lord. इंगा देव म्हणटा एक दीस तूं म्हाका उलो मारतलो आनी हांव तुका आयकुपाक ना तुजे दुमाळ येता तेन्ना तूं म्हाका सोदूंक लागतलो मागणें करूंक लागतलो ओ प्रिचरच्या कडल्यान धांवतलो प्रिचर म्हज्या पासून माग आनी देव म्हणटा तुका आयकुपाक ना कित्याक जेन्ना तुका हांव उलो मारतना तुवें कितें Listen, verse 24. Because I have called you, you refuse. हांव म्हजे हात तुका उकटे धरून रावतालो and no man regarded. पळयला म्हजे बाबंदो कितें जावन आसा मनशाची प्रायड म्हज्या बाबंदो. लिसन आनी दुसरें रिजन जावन आसा मनीस आयज इफेनान वयतलो बिकॉज ही डू नॉट सीक द ट्रूथ तो सोदिना कोणें सांगला आसतना पासून तो कितें करता कान बेरे करून रावलेलो आसा मोने करून रावलेलो आसा. तुमी पळयला म्हज्या बाबंदो देवान सांगलेलें आसा सोद आपणाक सोद. लिसन देवान कितें म्हणलेलें आसा and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. देवान सांगलेलें आसा म्हाका सोद. आयज कितें जालें आसा मनशाक टायम ना म्हज्या बाबंदो बायबल पासून आसपाक कामान इतलो लोक बुडलेलो आसा संवसाराच्या वस्तूंनी बुडलेलो आसा पयशे 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 आयज मनशाचो देव जाल्लो आसा. बायबल आज म्हज्या बाबंदो ताका टायम ना आजलोय जाल्यार बेश्ट रातचो न्हिदता तेन्ना हुशा कोणें वो आपणाक जाय देखून आसता बायबल आनी उरलेले दीस ह्या संवसारान म्हज्या बाबंदो उरलेले सगळे दीस तो आपल्या पासून जियेता ताका टायम ना खरोच आपूण साल्वार जाला वो जावना तें सोदपाक म्हज्या बाबंदो. आनी देवान सांगलां सोद म्हाका आनी आयज मनशाक केर पासून ना देवाचें उतर सोदपाक. ओ देव कोण तो खरेंच हांव ह्या देवाक वळखता काय खरेंच हो देव म्हाका मेवला काय. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें सीक ye the Lord while he may found call ye upon while he is near. सोदला म्हज्या बाबंदो सीक Have you seek God? देवाक सोदला तें आनी देव ताच्या उतरा वरवीं मेवतलो बायबला वरवीं नो आनी खंयच्या वस्तूंनी
न हुंचेच कोणे म्हजे बाबणदो देवान हे आपणाचें उतर दिलां आनी ह्या बायबला वरवीं हो खरो देव तुका मेवतलो. ताच्या भायर न्हय. जेजून खूब सांगलेलें आसा, सीक द स्क्रिप्चर, पवित्र पुस्तक सोद, आनी इफ यू सीक यू विल फायंड. सोदला काय म्हज्या बाबंदो? हो कोण देव काय? हो रचला तो स्वर्ग आनी संवसार. आयज म्हज्या बाबंदो देवाक सोडून लोक कितें करता? रचणेची पुजा केलेली आसा. फातरांक, लांकडांक, माकडांक, झाडांक, थोडे जाण मुर्त्यांक, थोडे जाण आनी कसल्या वस्तूक त्या देवाक सोडून नमस्कार करता, पुजा करता, मोग करता, कांतरां म्हणटा. जिव्या देवाक सोडून ह्या मुर्त्यां कोणें उलयता, मुर्त्यांचो मोग करता. आनी कितें जावन आसा? हें मनशाचें नेणारपण जावन आसा, कुड्डेपण जावन आसा म्हज्या बाबंदो. लोक सोदिना खऱ्या देवाक, आनी सोदिना देखून देव ताका केन्ना मेवचें ना. कित्याक देवान सांगलेलें आसा, सीक ई द लॉर्ड, म्हाका सोद सगळे काळजान. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना तूं सोदता तुका सत कळटलें. And you shall know the truth and truth shall make you free. जेन्ना तुका सत कळटलें आनी सत तुका स्वतंत्र करतलें म्हणलेलें आसा. आनी एज लॉंग तूं बायबलान सोदिना एका धाकट्या भुरग्या परी हंबल जावन, भांगरावच्यान, पयशांवाच्यान चड ह्या देवाक तूं सोदूना जाल्यार म्हज्या बाबंदो ह्या संवसारांत तूं वेस्ट ऑफ टायम करता. कित्याक एक दीस तूं मरतलो, तुजें काळीज बंद जातलें आनी इटर्निटीक तूं देवाच्या मुखार उबो रावतलो. आनी कोण पळय देवाक सोदिना, खऱ्या देवाक, आनी हो गॉस्पल आयकना, तितलेय म्हज्या बाबंदो बायबल सांगता लॉस जातले इटर्निटी. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें? इन फ्लेमिंग फायर टेकिंग वेंजन ऑन देम दॅट नो नॉट गॉड. देवाक कोण अवकना, आनी अवकना देखून ते हातरांक वर्शीप करता, मुर्त्यांक वर्शीप करता, फुरसांक वर्शीप करता, लांकडांक वर्शीप करता, मॅरीक वर्शीप करता. कित्याक ते देवाक अवकना देखून. देवाक तर अवकलो जाल्यार ते केन्नाच क्रिएशनाक वर्शीप करचे नासले. देवान रचल्या त्या वस्तूक वर्शीप करचे नासले. बायबल सांगता आमकां, वी मस्ट बी वर्शीप क्रिएटर नॉट क्रिएचर. रचणाराक आमी वर्शीप कर म्हणलो आसा, न रचणेक. Who do not know God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord. पडेला माझी बाबंदो, देवाक कोण ओकना, सोदिना, आनी गॉस्पल आयकना, तितले निसंटनाक इफेन्नान सफर जातले म्हणलेलें आसा. देवान प्रॉमिस केला, देवाच्यान होट म्हणटा ती मारूंक जायना म्हज्या बाबंदो. आनी तिसरें रिजन म्हज्या बाबंदो, मोस्टली पीपल गो हेल फॉलोइंग द पास्टर्स. पास्टरांक फॉलो करता देखून आनी ताचें साल्वेशन ताणें केन्ना टेस्ट करूं ना म्हज्या बाबंदो. ताचे भितर पवित्र आत्मा येयला वो आनी खंयचो आत्मा येयला तो. जायत वेळा खंयच्या पास्टरान ताचेर हात धरल्या आनी तो पास्टरान हात धरून तो पडला जायत, कडकडला जायत, वो ताचे भितर टिंगलिंग भितर येयला जायत, वो सेन्सेशन येयला जायत, वो गुस्पम येयले जायत, वो तो आल्ला जायत, पडला जायत, आनी तो समजता आपणाचेर पवित्र आत्मा येयला म्हणून. आनी ही देवचाची ट्रीक जावन आसा म्हज्या बाबंदो. आनी तेका लागून आयज म्हज्या बाबंदो, तूं शुवर जाणा तुज्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हूण? तुज्या भितर पवित्र आत्मा देवान तुका दिला म्हूण केन्ना? कसो तुका पवित्र आत्मा मेवलो? कितें घडलें तुज्या जिवितान? कशें तूं जाणा तो पवित्र आत्मा म्हूण आनी दुसरो आत्मा न्हय म्हणून? कित्याक बायबलाचेर म्हज्या बाबंदो वॉर्निंग दिलेलें आसा. And another spirit, another Jesus, another gospel म्हणलेलो आसा. आनी पॉल म्हणटा फटकिऱ्या प्रिचरांच्या हाडल्यान another Jesus आसा. आयज म्हज्या बाबंदो सबार जाण सो कॉल एनॉयटेड पास्टर येयलेले आसा, एनॉयटींग जेवन ते लोकांचे तेल घालता, तुवालो उडयता, हुंग मारता, लोकांक उडयता. दिस इज नॉट जीसस ऑफ द बायबल माय फ्रेंड. जेजूक म्हज्या बाबंदो, जेजू तुका पडोन मेवपाक ना, जेजू ताका फूंक मारून मेवपाक ना. जेजू तुका एकेच भाशेन मेवतलो, गॉस्पल आयकॉन. जेजूस तुका रिपेंटना काडटलो. जेजू तुका दाखयतलो तूं कोण तो. जेजू तुका दाखयतलो तूं पातकी किल्लो तो. जेजू तुका दाखयतलो तूं कितलो मेळो तो देवाच्या मुखार कितें जालो आसा, बुरसो जालोलो आसा, मेला भितर, कंडेम जालोलो आसा भितर, होप ना तुका, आनी हेल जावन तो पनिशमेंट. आनी जेजू तुका हेल्प करतो रिपेंटनाक म्हज्या बाबंदो. आनी आमी पळयता ह्या जाग्यार सबार जाण चिंता म्हज्या बाबंदो, हांवें उदकाचो बॅप्टिजम घेयला देखून हांव बॉर्न अगेन जाला. नो म्हज्या बाबंदो. सायमन म्हणटा तो बायबलाचेर तेणें फिलिपाच्या हातान बॅप्टिजम घेयलोलो. तेणें कन्फेस केला जेजूक, हांव जेजू
जिवे देवाचो पूत म्हूण स्वत मानून घेता कित्याक फिलीप कोणाक बॅप्टिझम दिनासलो अनलेस ताणें कन्फेस केलें बगर सगळ्यांच्या उजीर जेजू देवाचो पूत म्हणून आनी हें ताणें म्हणलां आसतलें आनी तो सगळ्या लोकांच्या उजीर बॅप्टिझम ताणें उदकाचो येयलो आनी सगळ्यांनी म्हणलं म्हजे बाब म्हणटा तेजें जिवीत बदललो फुडें तो उदकाचो बॅप्टिझम घेता आनी हें सगळें करूनय म्हजे बाब म्हणटा ताणें उदकाचो बॅप्टिझम घेवन पासून देवान म्हज्या भाव म्हणून ताका पवित्र आत्मा दिवना तो आसा तोच आसलो भितर उपरांत तो पयशे दिता म्हाकाय हो पावत दी म्हणून पेद्रू म्हणटा खड सर तुज्या खोटेपणान तूं भितरल्यान भरलेलो आसा लिसन म्हजे बाब म्हणटा तूं उदकाचो बॅप्टिझम जेयला जायत तूं चर्चीचो मेंबर जाला जायत जरी तो तुज्या भितर पवित्र आत्मा येवन 5 तरेची फळां हाडूना जाल्यार फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स fruit of holiness, fruit of righteousness, fruit of dying yourself, and fruit of evangelizing. ही 5 तरेचे भितर फळां येवना तुजें जिवीत बदलवना पातकांक तुवें हेट करूंक लागोना पातकांक कोणें सिरियसनस जावना पातक कोता तें बंद जावना जेजूचे भाशेन तुका होली स्पिरीट कोण ना जाल्यार ह्या संवसाराक तूं मरो ना जाल्यार तो पवित्र आत्मा न्हय म्हजे भाव म्हणटा तुका गोडे नॉलेज आसा जायत ओ गोडे तूं टेम्पररी पातकां सोडटा जायत थोड्याच वेळान आनी उपरांत आदलें जिवीत परतूनय तेच भाशेन दिश्टी पडटा जायत तुमकां खबर आसा जेजून ओपार सांगले 10 कुंवारीची ते कोणें तांकां नॉलेज आसली सगळ्यांक न्हवरो येवपाचो आसा म्हूण पूण कितें पांचां कोणें तेल नासलें आनी तेल जावन आसा इज अ सिंबॉलीक जावन आसा पवित्र आत्मा आनी तेका लागून पॉल सांगता बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 8 वर्स 9 एका मनशाक क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्तांव न्हय तुवें कोणें बॅप्टिझम जेयला जायत वॉन्ट हेल्प यू माय फ्रेंड गोईंग हेल हांव पळयता पवित्र आत्मो म्हज्या बाब म्हणटा येता त्या वेळार कितें जाता मनशाक गिल्ट कॉमेस जातली मनशाचो नेचर एक्सपोज जातलो मनीस भितरल्यान कडकडो येवपाक लागतलो भिरांत येवपाक लागतली आपूण डेंजराक आसा म्हणून ताका कळटलें म्हजे बाब म्हणटा आपूण एक वर्स सिनर जावन आसा मेडो मनीस जावन आसा देवाच्या नदरे मुखार कुसलोलो फटींग जावन आसा हांव पातकी जावन आसा म्हाका पातकान कंप्लिटली मारून रोयला म्हाका फेलोशीप ना आनी पवित्र आत्मा येता तेन्ना म्हजे बाब म्हणटा जेजूचें लायफ तुका जेवन येतलो आनी जेजूच्या भाशेन तुका ट्रान्सफॉर्म करतलो आनी जेजूच्या भाशेन लायफ कंटिन्यू जिवपाक तुका हेल्प करतलो तुज्या जिवितान फळां हाडटलो 5 भाशेची फळां जावन आसा फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स फ्रूट ऑफ होलिनेस फ्रूट ऑफ रायचसनेस fruit of dying yourself and fruit of evangelizing. ही 5 तरेची फळां तुज्या जिवितान ना जाल्यार म्हज्या बाब म्हणटा हो पवित्र आत्मा न्हय हो एनादर स्पिरीट जावन आसा आनी एनादर स्पिरीट कितें करता म्हज्या बाब म्हणटा तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां हाडटा तूं मागणें करता तूं प्रे करता बायबल आसता बायबल रॉंग कोट करता बायबलाचें रॉंग सजमण तुका मेवता आनी तुका दिसता म्हज्या बाब म्हणटा तुज्या भितर होली स्पिरीट येयला म्हणून हें सगळें करूनय पूण तुका केन्नाच ते भितरल्यान ग्रो करपाक ना मोग रिस्पेक्ट दिवपाक दुसऱ्यांक हंबल जावपाक दुसऱ्यांचो मोग करपाक ह्युमिलिटीन चलपाक ही फळां तेज्या जिवितान केन्नाच आसचें न्ही मिसींग आसतलें आनी ताका राग येतलो म्हज्या बाब म्हणटा आनी ताका लागून कितें एग्जाम कर म्हणलेलें आसा तुज्या साल्वेशनाची आनी लिसन लास्ट म्हज्या बाब म्हणटा लोक इफेनान वयतलो रिपेंट जावना देखून कितें रिपेंट जावपाक जाय लिसन जो कोण आयज रिपेंट जायना तितले म्हजे बाब म्हणटा वर्स जाग्यार वयतले हेल म्हणटा पळय त्या जाग्यार जशें जेजून तें सांगलेलें आसा त्या भुरग्याक पातक कोण नाका अदरवायज कितें जातलें वर्स थिंग वील कम वर्स कितें जावन आसा हेल जावन आसा आनी हेलान जो लोक वयता म्हजे बाब म्हणटा तो होप नासतना तो त्या जाग्यार वयता केन्नाच मरना तसल्या जाग्यार आनी बायबल आमकां सांगता मनशाक रिपेंट जावपाक जाय म्हणलेलें आसा तुमकडे बायबल आसा जाल्यार कोंकणीन म्हजे बाब म्हणटा सुटका म्हणटा सुटका बुक ऑफ सुटका पेज नंबर 107 पेज नंबर 107 हिंगा 10 मनामेन दिलेले आसा 10 उपदेश आनी तितूंतले म्हजे बाब म्हणटा देवान सांगलेले आसा यू शॅल हॅव नो गॉड बिफोर मी म्हज्या भायर तुका आनी खंयचो देव ना देवाच्यान चड तूं खंयच्याच वस्तूचो तुवें मोग केला देवाच्यान चड तुवें खंयचोच वस्तूचो मोग केला जावं तूं मॅरीचो जेच्या मायचो मोग करता देवाच्यान चड तूं आयडल वर्शिपर जावन आसा पयशांचो तूं मोग करता तूं आयडल वर्शीप जावन आसा
देवाच्यान जी वस्त तुज्या जिवितांत चड म्हत्वाची जालेली आसा ती आयडल वर्शीप. दुसरी सांगता फिजिकल मूर्ती कोण नाका म्हणलेली आसा. Thou shall not make unto thee any graven image. मूर्ती कोण नाका म्हणलेली आसा. मोलबाचेर, पृथ्वीचेर ओ जमनीचेर कसल्याच वस्तूची मूर्ती कोण नाका. उगडासाक कोर म्हूण सांगो ना म्हज्या भाव म्हणू. कोणूय तो तुका शिकयता मूर्ती उगडासाक करूंक जाय म्हूण हो मनीस लावयो जावन आसा आनी पाद्री कोण शिकयता जाल्यार होय लावयो जावन आसा. कित्याक देवान सांगलेलें आसा मूर्ती कोण नाका म्हूण. तिसरो सांगता म्हज्या भाव म्हणू देवाचें नांव सापसुपें घेयनाका. ओ माय गॉड जेजू जेजू म्हूण तुज्या तोंडार बेश्टें नांव घेयनाका. जोर तो तूं ताका ओबे करना जाल्यार. जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या तूं कित्याक म्हणटा. पूण म्हजीं उतरां पाडिना ही तुका कंडेम करतलें म्हज्या भाव बंधू. उपरांत देवान सांगलेलें आसा रिमेंबर द साबाथ डे. देवान इस्रायलाच्या नेशनाक दिलो आसलो. आयज जेजू सांगता खरो बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान म्हणलेलें आसा. तूं बुजता देवाक तुज्या आत्म्यांतान आनी स्वतांतान बुजलेलो आसा. ओ बेश्टी वोंटांनी बुजलेलो आसा. तुज्या मांय पायक ऑनर कर म्हणलेलो आसा. मांय पायक ऑनर केलो आसा. Thou shalt not kill. द्वेश मान नाका. आनी जेजू म्हणटा ओ बायबल म्हणटा तुज्या भावाक तूं हेट करीत जाल्यार तुज्या भावाची खबर कर जाल्यार तुज्या भावाचे चाडये कर जाल्यार तूं सेम लायक अ मर्डरर. आनी बायबल सांगता thou shalt not commit adultery. प्रोद्वार कोण नाका म्हणलेलें आसा. आनी जेजू सांगता खंयच्या चेडवाची लाश केली. चेडवाक तुवें लास्टान पडयलां. तुवें ऑलरेडी प्रोद्वार केलो. चोर नाका म्हणलेलें आसा. तुवें कोणाचें चोरलां. कोणाक पयशे नागयल्या. कोणाक दिवपाचें आसा तें दिवना. फटयला ताका नाडला. गोव्हर्मेंटाचें हाडलां. गोव्हर्मेंटाक चोरला. ओ कोणाचें तुवें वस्त नो ती तुज्या बॉल्सान घाल्लेली आसा. आपणाचें केलेली आसा. माय फ्रेंड यू विल बी जज वन डे. Thou shalt not be a false witness. lie. फोटी मार नाका. कितले फोटी मारता जायत आमी. आत्ते आसा ते पत्ते उलयता आमकां डिफेंड करपाक. आतांच एक उलयता मागीर बोलतेंच उलयता. कोण स्वत सांगोंक पडटा म्हणून. Thou shalt not covet. आस कर नाका. जेलसी कर नाका दुसऱ्या वस्तूंची दुसऱ्या बायलांची व तेच्या गोराची तेच्या गाडवाची कित्याची आस कर नाका म्हणलेलें आसा म्हज्या भाव म्हणतो. पेल्याच्या तुमच्या पेल्याच्या घोराची आस दवरी नाका. तुमच्या पेल्याची बायलेची व ताच्या चाकराची चाकोनीची व ताच्या कसल्याच वस्तूची वास कर नाका म्हणलेलें आसा. इतलो मनशां रिपेंट जावपाक जाय. आनी जर तो रिपेंट जावना जाल्यार म्हज्या भाव म्हणतो लिसन जेजून कितें म्हणलेलें आसा. I tell you, except ye repent, ye shall all likewise perish. Repent जावन जाल्यार तुम्ही सगळे कोणी तो जावं तूं चर्चचो मेंबर आसो आनी कोणूय आसो म्हजे भाव म्हणतो जेजू म्हणटा सगळे तुम्ही नाश जातले. पळयला म्हजे भाव म्हणतो. आनी हेल जावन आसा वर्स प्लेस जावन आसा म्हजे भाव म्हणतो. जेजू ताका सांगतालो ना तो तुज्या जिवितान वर्स जातलें. वर्स कितें जावन आसा हेल. तसलें आनी कितेंच ना म्हजे भाव म्हणतो. आनी हेल जावन आसा देवान रचलें न्ही म्हजे भाव म्हणतो आंजांक आनी देवचराक न मनशांक. आनी हेल जावन आसा रियल लिटरल उजो म्हणलेलो आसा बायबलाचेर. लिसन म्हजे भाव म्हणतो तूं पास्टर जावं ओ तूं पास्टराच्या बरा आसा जावं कितलो एनॉयटेड पास्टर जावं आनी कोणूय तो जावं आनी तुज्या पास्टरान माथ्यार हात दवरला जायत. तुज्या जिवितान हिलींग येयला जायत. तूं बरो जाला जायत. तूं रडला जायत. तूं दुकानी जोरया आरोयला जायत. आनी तूं चर्चीचो मेंबर जाय. जेहोवा विटनस कॅथलीक बुक ऑफ मॉर्मन पेंटिकॉस्टल कॅरिझमॅटीक हितून कितलोय तूं मेंबर जायत. तूं रात दीस संडे चर्चीक आसता जायत. तूं रडटा जायत. बायबल आसता जायत. तुवें उदकाचो बॅप्टिजम घेयला जायत. आनी सगळ्यांच्या उजीर गोंयकी दिल्या जायत. आनी लिसन म्हजे भाव म्हणतो तूं पोप जायत ओ तूं बिशप जायत ओ तूं पाद्री आनी माद्री जायत ओ तूं रोजरी कोत्ता जायत. पूण जरी तर म्हजे भाव म्हणतो तूं रिपेंट जावना जाल्यार जरी तर म्हजे भाव म्हणतो तूं हंबल जावन देवाक सोदूना जाल्यार जरी तर म्हजे भाव म्हणतो तूं तुज्या प्रायडींतलो बदलोवना जाल्यार चेंज जावना जायत. आनी जरी तर तुजें तूं खऱ्या जिव्या देवाक ओळखूना जायत. जरी तर तूं जेजूच्या फुड्यान येवना जायत. जर तर तुका पवित्र आत्म्यान कॉल दिवना जायत. जेजू खूब सांगता म्हज्या फुड्यान कोण येवपाक शकना आनल्यार ताका बापान हाडल्या बगोर. आनी जर तर म्हजे भाव म्हणतो
तूं कोणूय तो जावं, पास्टर जावं, एनॉयटेड पास्टर जावं, तूं बॅप्टिझम जेयला जायत, चर्चचो मेंबर जायत, तूं पोप जायत, प्रिस्ट जायत, तूं मागणें कोत्ता जायत, तूं मिसाक वयता जायत, तूं तेस कोत्ता जायत, हें सगळें करूनय म्हज्या भाव म्हणटो जरी तो तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर ना, बायबल सांगता ताका सगळ्यांक उज्याचे कोणान उडयतले म्हणटा. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. हांव मागता म्हज्या बाबूंदू, हेल जावन सा वर्स्ट प्लेस, तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर आसा? बायबलाचेर म्हणून ना म्हज्या बाबूंदू, कोण पास्टर जावना पळय तो, कोण प्रिस्ट जावना पळय तो, कोण माद्री जावना पळय तो, कोण तेर्स करना पळय तो, कोण चर्चीक मेंबर जायना पळय तो, कोण पडना पळय तो, कोणाच्या भितर कितें कोण ग्रेस जावना पळय तो, बायबलाचेर वचून सांगूं ना. बायबलचेर सांगलेलें आसा म्हजे भाव म्हणटो, जांचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या कोणान उडयतलें. आसा म्हजे भाव म्हणटो, शिंवर तूं जाणा आयज मरत जाल्यार शिंवर तुजी डेस्टिनी हेवन ओ हेल, आनी हेल जावन आसा वर्स्ट प्लेस. आनी ह्या वर्स्ट प्लेसलो म्हज्या भाव म्हणटो तुका कोणाच्यान आटावपाक जायना. आनी ते संवसारान ह्या संवसाराच्या मोव बाक्कलाक देवान खंयचें नांव दिवं ना, आनी एकूच तें नांव जावन आसा जेजू. आनी जेजू सांगता दर एका मनशान रिपेंट जावपाक जाय म्हणलेलो आसा, कसलें जिवीत जियेता पळय तो. जेजू सांगता पातो कोण नाका म्हणलेलें आसा. आनी 4 जॉन बूक म्हणटात चॅप्टर 3 बरयलेलें आसा, पातो कोता तो देंवचाराचो, पातकांची संवय जिवीत जियेता तो देंवचाराचो. जेजू येवप म्हणजे म्हज्या भाव म्हणटो पातकांचो पळय पॅटर्न आसा तुज्या जिवितान, तो मोडप आमी केन्नाय पडोवंक शकता, पूण हॅबिच्युअल सीन आसा तेच फटी मारता तूं परत परत, तेंच मेडपणाचें जिवीत जियेता, तेंच म्हज्या भाव म्हणटो कुस्केपणाचें आनी मिजेस्टें जिवीत जियेता जाल्यार, आनी तेंच आजून पासून जिवीत जियेता जाल्यार तूं जेजूक मेळोवं ना. तुज्या जिवितान 5 तरेचीं फळां हाडूंक ना जाल्यार पवित्र आत्म्यान, फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स, फ्रूट ऑफ होलिनेस, फ्रूट ऑफ रायचियसनेस, fruit of dying yourself, and fruit of evangelizing. कितें? Fruit of repentance, fruit of holiness, fruit of righteousness, fruit of dying yourself, and fruit of evangelizing. ही 5 तरेचीं फळां तुज्या जिवितान ना जाल्यार म्हजे बाब म्हणटो यू नीड टू बी एग्जाम बिफोर यू डाय. कित्याक उपता म्हजे बाब म्हणटो एक दीस तुजो सोल भायर सोदता तेन्ना कुडींतलो, हें हॉरबल जावन आसा म्हजे बाब म्हणटो. जेन्ना तुजो कुडींतलो सोल भायर सोदता, तुजी ग्रेस्काय, तुजी सोयरीं बायल भुरगीं तुका हेल्प करूंक शकना त्या वेळार. आनी बायबल सुद्दां मनीस एक पाट मोत्ता आनी तो देवाच्या मुखार उबो रावता जजमेंटाक. आनी त्या वेळार देव तुजो सोयरो न्हय, त्या वेळार तुजी मॅरी आसचें ना, पोप आसचें ना, पास्टर आसचें ना, खंयचो एनॉयटेड पास्टर आसचें ना. त्या वेळार तूं आनी जिवे देवाचो पूत. आनी बायबल सांगता म्हज्या बाब म्हणटो जेजू दर एका मनशाक रायट तरेन जज करतलो, आनी जाचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें ना तेन्नाकूय उज्याच्या कोणान उडयतलो. पूण आयज तूं रिपेंट जावं जाल्यार, सदीत जाल्यार, हंबल जावं जाल्यार हो जेजू तुका आपयतलो साल्वेशनान. कित्याक सोरवण हाली जेजू जावन आसा आनी तोच दितलो. ताच्या भायर सोरवण ना. त्या कुर्साचेर तेणें मेला, तुज्या पातकांचो पेमेंट रोगात वारयला, मेला आनी जिवन जाला. आनी जर तर तूं हंबल जावन ताका उलो करीत जाल्यार तुका गॅरंटी ना जाल्यार म्हजे बाब म्हणटो हूं वयता पळय तो जेजू तुज्या जिवितान येतलो, तुका तोच गॅरंटी दितलो. आयज सबाल लोक म्हजे बाब म्हणटो चर्चीनी आसा, तेणें उदकाचें बॅप्टिझम घेयल्या, सगळें घेयलां, पूण तेजें लायफ बदलो ना, तेच फोटी, तेंच जिवीत. कित्याक जाणा म्हजे बाब म्हणटो, कित्याक पवित्र आत्मो तेज्या जिवितान येवन केन्ना ताका बदलूं ना भितरल्यान. ताका भायल्यान रुपणें आसा, नॉलेज आसा बायबलाची, पूण तेजें कन्ने दुसरें जावन आसा. And mostly people are going to be hell म्हज्या भावंडो हाली they follow the false preacher. ताणी केन्नाच एग्जाम करूं ना आमचे भितर पवित्र आत्मा येयला वो ना तो, ओ देवान म्हाका पवित्र आत्मा दिला वो ना तो. कितें केलेलें आसा, थोड्या जाणांचेर फॉल्स स्पिरीट येयलो आसा आनी भितर रावलो आसा, आनी म्हज्या भाव म्हणटो त्या सजमता आपणाचेर कितें आसा, पवित्र आत्मा आसा म्हूण. एग्जामीन युअरसेल्फ माय फ्रेंड बिफोर इट्स टू लेट. प्रेज गॉड.